ल्यूक. जेजू शतपतीच्या चाकराक बरो कोत्ता. चॅप्टर 7. ही सगळी आपली शिकवण आयकतल्या लोकांक दिल्या उपरांत जेजू कापेर्नावां गेलो. कोण एकल्या शतपतीचो चाकर ताचे खेरीत अपुरबायेचो पिडेंत पडून मरणाचे तोरणेर पावलोलो. जेजूची खबर आयकतच ताणें जुडेवांच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग कोत्ता आनी ताणेंच आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो ताच्या घराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना शतपतीन आपल्या इश्टांक जेजूक अशें सांगूंक ताचेशी धाडलें, सायबा, त्रास घेनाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. एक उतर मात सांग आनी म्हजो चाकर बरो जावं. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाता खाल आसलोलो मनीस आनी म्हजे खाल सैनीक आसात. आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणून जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक ये म्हणून जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक अमकें कर म्हणून जाल्यार तो कोत्ता. हें आयकून जेजूक ताचें अजाप दिसलें आनी परतून आपणा फाटल्यान येतल्या लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हडलो भावाट हांवें इस्रायलांत पर्यंत पळोवंक ना. आनी धाडलोले मनीस घरा परत येयत जाल्यार तो चाकर बरो जाल्लो तांकां मेळ्ळो. नायनाचे विधवेच्या पुताक जेजू जिवंत कोत्ता. ताचे मागीर अशें जालें. जेजू नायन म्हणलोल्या एका नोगरांत गेलो आनी ताचे बरोबर वेताले ताचे शीस आनी खूब लोक. नोगराच्या दारवंट्या लागीं पावतना अवचीत एका मेळ्ळ्याक पुरूंक वतालीं. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आसलो आनी ती एक विधवा. तिचे सांगाती नोगरांतलो जायतो लोक आसलो. तिका पळयतच तिचे चुचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडूं नाका. आनी फुडें वचून ताणें तिर्डेक हात लायलो. तिर्डी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. आनी मेल्लो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका ताचे आवयचे आधीन केलो. सगळीं थटाकलीं आनी देवाची तुस्त करून म्हणटालीं, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसला आनी देव आपले पोरचेक भेट दिवंक आयला. आनी ही ताची खबर आख्खे जुडेया भोंवती गांवभर गाजली. जुआंव बातिस्ताचे निरोपी. जुआंवाच्या शिसांनी हें सगळें ताका सांगलें आनी जुआंवान आपल्या शिसांतल्या दोगांक आपोवन हाडले आनी अशें विचारूंक सोमयाशी धाडले, येवचो आसा तो तूंच, वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. त्या मनशांनी येवन म्हणलें, येवचो आसा तो तूंच, वो दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. अशें विचारूंक जुआंव बातिस्तान आमकां तुजेशी धाडल्यात. त्याच वेळार ताणें सोबार जाणांक पिडे रोगांतलीं, उपद्र्यांतलीं आनी वायट आत्म्यांच्या हातांतलीं सोडयल्लीं आनी जायत्या कुड्ड्यांकूय नदर दिली. आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुआंवांक सांगात. कुड्डीं नव्यान पळोवंक लागतात, थोंटीं चलूंक लागतात, कोडकारां नितळ जातात, भेरीं नव्यान आयकतात, मेल्लीं मनशां जिवंत जातात, गोरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता आनी म्हजे विशीं जांचो भावाट हालो ना तीं मनशां भागी. आनी जुआंवाचे निरोपी गेल्या उपरांत जेजू लोकांक जुआंवां विशीं म्हणूंक लागलो, तुमी कितें म्हूण अरण्यांत पळोवंक गेल्ल्यात? वाऱ्यान हालता दोलता तसली एक भेट? ना तर कितें म्हूण तुमी पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक वस्त्रां न्हेसलोलो मनीस? ना, व्हड मोलाचीं वस्त्रां न्हेसतात आनी दोबाज्यांनी जियेतात, तीं राजवाड्यांनी आसात म्हूण तुमी जाणात. म्हणटच तुमी कितें म्हूण पळोवंक गेल्ल्यात? एका प्रवाद्याक? हय, आनी तो प्रवाद्या परस व्हरतो म्हूण हांव तुमकां सांगतां.
हो पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटां आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. ताचे विशीं पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा तोच. तुमकां आनीक एक सांगता, बायलांक जाल्ल्या सगल्या भुरग्यांक भितर बायलांक जाल्ल्या सगल्या भुरग्यां भितर जुआं बातिस्ता परस व्हड कोण ना. तरी पूण देवाच्या राज्यांत जीं कोण सगल्यां परस ल्हान तीं ताचेहून व्हड. ताचें आयकल्ल्या सगल्या लोकांक तशेंच धन वसूलदारांनी जुआंवाचें स्नान घेवन देवाची मांडावळ मानून घेतली. पूण फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी स्नान घेतलें ना देखून आपणा विशीं देवाची येवजण तांणी निर्फोल केली. कोणाक म्हूण हे पिणकेच्या मनशांक हांवें सर करची? तीं कोणा सारकीं? मैदानार बसून रावलेल्या भुरग्यां सारकीं तीं. आपल्या खेळा पंगडाच्या वांगड्यांक तीं अशीं उलोव करतात. आमी तुमकां नाचपाचीं संगितां वेन्नूचेर वाजयलीं, पूण तुमी नाचलीं नात. आमी तुका विलापाचीं गितां गायलीं, पूण तुमी रोडलीं नात. तो जुआं बातीस जेवण खाण चाकीनासतना आनी सोरो पियेनासतना आयलो, आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवसार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो, आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोटयो आनी बेबदो, दोन वसूलदारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट. तरी देवाची जाणवाय वळखून तिचीं भुरगीं तिका साक्षी दितात. जेजू नोगरांतले एके पातकिनीक अपुरबायेन घेता दोन रीणकार्यांची वोपार. फारिजेवांतल्या कोण एकल्यान आपणांगेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें, आनी त्या फारिजेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. आनी त्या नोगरांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिजेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून अवचित ती चंद्रकांती आयदनांत परमळीत तेल घेवन आयली. ताच्या पांयाशीं ती फाटल्यान रावली आनी रडून रडून आपल्या दुकांनी ताचे पांय भिजोवंक लागली. मागीर तिणें आपल्या केंसांनी ते पुसून काडले आनी तांचे उमे घेवन घेवन तांकां ती तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयल्लो तो फारिजेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो मनीस प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो, कित्याक ती एक पातकीण. परतिपाल करून जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक दोग रीणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बक्षिलें. म्हणटच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो? सिमावान जाप दिवन म्हणलें, अदीक बक्षिलां ताका अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकें सांगलें तुवें. आनी बायले वाटेन वळोन ताणें सिमावाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयलाय? हांव तुमगेर आयलों आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय, पूण हिणें आपल्या दुकांनी म्हजे पांय भिजयले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचे उमे घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घाल्लें नाय, हिणें धोमधोमीत तेलान म्हजे पांय माखले. देखून हांव तुका सांगतां, हिणें केल्ल्या जायत्या पातकांचें भोगसणें तिका मेळ्ळें. अशें म्हूण हिचो काळजाचो व्हड दिनवास दाखोवन दिता. जांकां थोडें बक्षिलां तीं थोडो दिनवास दाखयतात. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुजीं पातकां तुका बक्षलीं. आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर अशें म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत बक्षितात तो कोण हो? पूण ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या बाबाटान तुका तारण दिलें. शांतीन वच आतां. देवाचें उतर हें.